सुरवातीक आमी गीत घेवया पेज नंबर 7 A14 हे म्हज्या उगडासाक कोरात. सगळ्यांक दिये बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयची वाचपां आमचे फुडें 2 विचार घालतात. पयलो म्हणजे पयलो भावात दवरात आनी मागीर पळयात. बिलीव फर्स्ट एंड देन यू विल सी. दुसरो विचार आमी सदांच जागृत रावंक फावो, कित्याक आमचो दोनी आमचो सोरेस्पोर आमकां केन्ना बेट दिवंक येतलो ते आमी नकलो. तर हे दोनी विचार आमच्या मनान धरून आमी ह्या मिसा भेटींत वांटो घेवया. आनी वांटो घेवचे आदी आमची सगळीं पातकां वळखून देवाचे आनी सगल्यांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायटा आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणां जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. सोर पुर्विदारा आनी ससनांच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्या. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक बोर आनी अशें तुवें बसायल्लें दायज आमी जोडुशें कोर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. आमच्या पुर्वजांक आदीं फुडें ते रातीची खबर सांगलोली. हे पोरी, आपणे कसल्या सोपुताचेर विस्वास दवरलेलो तें जाणा जावन तांकां धीर आनी संतोश मेळूंक जाय आसलो. प्रमाणीक मनशांचें तारण आनी दुस्मानाचें निसणतन जातलें म्हूण तुजी पोरसां रावताली. कित्याक ज्या कर्तुत्वान आमच्या दुस्मानाक तुवें कास लायली तेच कर्तुत्वान आमकां तुजेशी आपयली आनी मोहिमेवंत केली. सुखांत तशें दुखांत भोग भागीदार जावच्याक प्रमाणीक मनशाच्या भुरग्यांनी गुप्ती येवन भेटयलो आनी एका मनान ताणें देवाचो कोरार मानून घेतलो आनी थंयचे थंय तीं आपल्या पुर्वजांचीं गितां गावंक लागलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. आमचो जाबाब जातलो. जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. अनेकदां म्हणुया. जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाची उलास सोदात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाक असली वाखाणणी सोबता. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां भागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. जबाब. जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताचे माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवता तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानो दितलो. जबाब. जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, बावार्थ मुणगे कितें? बावार्थ आमी रावतां त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायनात त्या वस्तूंचो पुरावो. बावार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरीं मानवलीं. बावार्थाक लागून आब्राहाम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या देसांत वचूंक देवाच्या उतराक घालतो जालो आनी खंय वेता तें नोकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. बासायलोल्या देसांत पोरको कसो तो बावार्थान जियेलो. देवाची तीच बासावणी घेतलोल्या इजाका आनी जाकोबा बाराबर तो तोंबुनी रावलो. कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलोल्या शाराक रावतालो. बावार्थाक लागून उतार पिरायेर
पावलोली आब्राहामाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मोनाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशा तावन मळबावेल्या नोकेत्रां इतलीं आनी मेजूंक जायनासलोल्या वेळेवेल्या रेवेंच्या कोण्या इतलीं सोनसोत उत्पन्न जाली. ही सगलीं भावार्थान मेलीं. देवान बासायलोल्यो वस्तू तीं बगूंक पावली नात, पूण पयस जावन तांणी त्यो पळयल्यो आनी तीं कुशाल जालीं आनी संवसारांत आपूण पोरकीं आनी जात्रेकारां म्हूण तांणी उक्तेपणी सांगून दिलें. हे पोरी उलयतात तीं आपलो काशा देस आपूण सोदतात म्हूण दाखयतात. तीं सोडून आयल्यांत त्या देसाचेर तांची काळजां आसलीं जाल्यार थंयसर तांकां परतून वचूंक मेळटलें आसलें. पूण तीं ओदीक व्हडट्या देसाक आशेतालीं, सर्गीच्या देसाक अंत्रेकतालीं. देखूनच देव आपणाक तांणी आपलो देव म्हणूंक दिवंक फाटीं सरोना, कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केला. भावार्थाक लागून आब्राहामान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इसाकाक ओपून दिलो. देवान ताका बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोनसोत इसाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक ओपूंक दिवन कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव नव्यान जिवंत करूंक शकता म्हूण आब्राहामाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इसाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नोकळोत. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेक्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून म्हणलें, तुमचे पेकटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो दिव्यो घेयात. आपलो दोनी लोकनां उत्साह तावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावात. तसल्या मनशा परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटी ते चाकोर भागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार वा तिसऱ्या पारार तो येयत आनी त्या ताका तशेंच मेल दित जाल्यार तो चाकर भागी. हें मात जाणो जायात, खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो जाल्यार तुबावेने तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून न्हाकून दिवचो नासलो. तुमी तशेंच तयार रावात, कित्याक चिंती नासलोल्याच वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सायबा, आमकांच वो हेरां सोमेस्तांकूय तुमी ही वपार सांगतात? जेजून अशी जाप दिली,
घरांत आसलोल्या वखदार घोवांचें माप मेजून दिवंक दोनयान आपल्या घोराब्याचे सत्या दिले कोण विश्वासी आनी शाणो कारबारी जायत सो तो तुमकां सांगता आपलो दोनी सांगता आपणा कडेन आसात आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसतना ताका मेलो तो चाको सुभागी हांव तुमकां खरें सांगता आपणा कडेन आसा तितल्याचेर तो ताका सत्या दितलो पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांब आयकता अशें आपणाच भितर म्हणटा तो चाकोर हेरां चाकरां आनी चाकोन्या करूंक आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबडीकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावन आसल्या दिसा आनी तो नकलो आसलो घोडये त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी ओविसाची बरोबर ताका भायर उडयतलो जोगुस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाचे बाबा भयणीनो एक दीस एका मनशान अशें मागणें केलें सायबा म्हाका पयलें पळोवंक दी मागीर हांव भावाक दवरतां तेन्ना त्या वेळार ताचे अंतस्करणान ताका एक आवाज आयकलो सरस्पान ताका अशें म्हणलें पयलो भावाक दवर मागीर तुका पळोवंक मेळटलें बाबा पयलो भावात मागीर आमकां पळोवंक मेळटली होच विचार आमकां दुसऱ्या वाचपाक मेळ्ळा दुसऱ्या वाचपाक आमकां अब्रामाची खबर आयकल्या आमी म्हणटा एब्राहिम वॉज द फादर ऑफ फेथ तो एके भाशेन भावाताचो खांबो आसलेलो कित्याक तो भावार्थी ताणें सदांच सरस्वतीच्या भावाक दवरलो सरस्वतान ताका म्हणलें फुडें पडया सगळी जमीन हांव तुका दितलो आनी अब्रामान सरस्वतीच्या भावाक दवरलो त्या वेळार अब्राम आनी तीज फामील एक तोंबून रावताले ताका एक रावंक एक ठिकाण नासलें ती निर्वासी आसले दे ऑल ट्रॅव्हलर्स नॉमॅड्स पूण जेन्ना सरोस ताका म्हणटा तुका रावंक एक ठिकाण दितलो तो सुरवाचे भावाक दवरता तुमी जाणून ताका भुरगीं नासलीं जाणटी पिराय सरोस ताका म्हणटा तुमकां एक भुरगो येतलो तुजे पोतीन सारा भुरग्याक संवसारांत हाडटली आनी अब्राहामान सरस्पाचे भावाक दवरलो जाणटी पिरायी सरस्वर आमकां एक भुरगो दितलो असलो आसलो आमचो फुडारी अब्राहीम तो पयलो भावाक दवरता आनी मागीर पळयता असलो जावन आमचो भावाक शुभ वर्तमानान आमी एक वपार आयकल्या आनी ती वपार एके भाशेन एक चाकराची आनी ती वपार आमकां एक संदेश दिता बी वॉचफूल एंड पर्सवियर जागृत रावात आनी भियेनाकात मागणी करीत रावात तुमकां जें मागतात तें तुमकां मेळटलें पूण हे चाकऱ्यान दोन चूक केल्यो पयली म्हणजे तो म्हणटा म्हजो दोनी पयस गेला ताका येवंक खूब वेळ लागतलो ह्या वेळार हांव मोसाक कोत्ता दुसऱ्या चाकरांक मारूंक लागता अशे भाशेन तो सायबाची एक विश्वास दवरलो तो दवरना दुसरी चूक म्हणजे जेन्ना साहेब तो दोनी येता अवचीत येता तेन्ना तो घुस्पता कित्याक तो तयार नासलो दोनीक येवकारूंक हा भयणीनो आमी एके भाशेन सगळे चाकूर आनी आमकां सर्वीस सदांच मेळूंक येता रविंद्रनाथ टागोर अशें म्हणटा एक कवितेंत ही कम्स एवर कम्स तो येता आनी सदांच येता म्हणटकूच आमी सदांच जागृत रावूंक फावें तर पयलें दुसरें वाचप आनी शुभ वर्तमान आमकां कसलो संदेश दिता जायत पयलो म्हणजे जेजू वेगवेगळ्या रुपान आमकां भेट दिवंक येता बुकेल्ल्या तानेल्या कोयदेंत आशिल्ल्या वेगवेगळ्या रुपान येता आमी ताका वळखूंक जाय
आनी ताका आमच्या खालसान घेवंक जाय. दुसरो म्हणजे जेन्ना आमी कोस्तांक दुकान सांपडटा आमी म्हणटा आमचो दोनी पयस आहा तेणें आमकां सांडिल्ल्यात. तें खरें न्हय. ते देव आमच्या जिवितांत सदांच आसा आनी तो आमचे भशेन आमचे बरोबर यात्रा करता. तिसरो म्हणजे जेन्ना आमच्या पासत वो आमी दुसऱ्या पासत मागणें करता आमकां दिसता सर्वेस्पर जेजू आमचें मागणें आयकोना तेन्ना आमी एके भाशेन देवाचेर विश्वास दवरता. देव सदांच आमची मागणें आयकता पूण आमी भावार्थी जावंक जाय. केन्ना आमचें मागणें मेळटलें तें आमी नोकलो पूण देव सदांच मागणें आयकता आनी जी आमकां आमच्या फायद्याचें सोडूनचें देव सदांच आमकां दिता. आनी शेवटाक आमी हे सगळे हे संवसारांत यात्रेकार आनी आमी आमची यात्रा केन्ना सोंपतली ती आमी नोकलो. जेजून म्हणलें आसा म्हणटकच तुमी तयार रावात कित्याक तुमी चिंतनात ते घोडयेर मनशाचो पूत येतलो. तर हे मिसा भेटेंच आमी जेजू लागीं दोन एक मागणी करुया. पयलो म्हणजे आमचो बोवाचो घोट धरूंक. दुसरो म्हणजे सदांच आमी जागृत रावूंक. आमी सोडून उबे रावया आनी आमचो भावार्थ परगटुया. सतमानतान देवाक सोडपत येदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकलेच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करून संभोवलो आमक मारेतान जल्मलो पोंचल्या काळ ताणें क्रूस सोंसलें तो क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखटी पिलो तो मेले मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सुपर देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय त्या जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमाता पवित्र आत्म्याक कातलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणांची वितां. आमीन. आमच्या मनांत काळजांत खूब हुस्के आसतलेत ते आमी भावार्थान देवाच्या हातांत घालुया. देवाचे राज पयले सोदात आनी हेर सगळे तुका मेळटले. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी काळजाचे उर्बेन आपल्या खाल आसलेले पोरजेक देवाच्या राज्यान पावयतल्या मार्गार चलून व्हरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी संवसारी आशा सोडून दिवन जिविताक उपकारता तसलीं मुळयां उखलून दवरून पोरजेक जिवीत दिता ते वाटेन आपली पावलां मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. सोरोन वेता तसल्या खाणा खातीर न्हय पूण सोरोन ना तसल्या खाणा खातीर भार घेयात. आमी आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत सर्गीचे राज जोडूंक आमकां उपकारतात तसले तेवे पुणोवंक जावं आनी तांची राखण करूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. तुजो तेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. आमच्या सगळ्या याज्ञिकांनी आपले मुनियारपण एक तेवो म्हूण वळखून ताची अपुरबाय करूंक
आनी सोर वायटांतले ते राखूंक तांकां पवित्र आत्म्याची बोळ मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. भोव मोगाळ बापा, ही सगळी मागणी आयकून घे म्हूण आमी तुज्या लागीं खालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना थोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 36 C18 याज्ञिक उंडो समर्पिता. याज्ञिक उंडो समर्पिता, आमची मनां समर्पुया. आत्मीक उंडो तयार करता, काळजां आमची तयार करया. याज्ञिक ताका रोस भेटयता, आमी आमची जीण भेटुया. क्रिस्ता रगत ताका दिता, पिवंक आमी आयती जावया. स्वर्गी जेवण तयार जातले, भुगतान मारूंक लागीं सरया. क्रिस्ता रगत पिवून जातले, आमच्या आत्म्याक नादोस करया. याज्ञिक उंडो समर्पिता, आमची मनां समर्पुया. आत्मीक उंडो तयार करा, काळजां आमची तयार करया. म्हजे बाबन आमचें बलिदान देवा बाक मानता थंय जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सोरेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवचें देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पोरपी ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचे संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाळगता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोरपेदरा ससनांचे देवा सोरकान सोडताय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो इतले कोणालाय तुवें मनशाकुलाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानताले तेंच आमचें सवें तुका मानूंक पातोक मात सोडून हेर सगल्यांत आमचे गोटींत घेवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदवान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवता आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dal barazzo solis mutu, sorgani sosar boliat, tuja voi bava, un sorgi tuka soy soy, un sorgi tuka soy soy, salvis para cinavi et ataka soy, un sorgi tuka soy soy, un sorgi tuka soy soy.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्रपणान जाणून ही देणी पवित्र करून मागता जावन ती आमकां जीवगुस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उलो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काज घेतली तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेत घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवें सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा तसो गोड परगोटुया Sumia Jesu ami odakata ani ekalchitle pieta ditle bati tu voi bhavani so ami tuje moro परगटा बापा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जो उंडो ती काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाळ केल्लीकून आमी तुका दिन वाचता आनी कुडगोस जातले आमा समेस्तांक पोतवर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरेस्परा आखे तिवस्ता लोले तो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकिवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सोलियालिके वर्गा बरोबर तिका प्रति मोगांत वाडोय पुनोचो बसून मेल्ल्या तेमच्या भावा भयणीची काकलूत को तांकां दुस्ताक गोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुजो मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ता कर म्हण मागता आंकवा माधवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागवन जुसे बागवन दोर दुता आनी सोर्कत मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बरोबर सासना सुखांक आमकां वांटवती ताणें सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोदवेदार बापा सर वडवून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपतो खिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची फातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोंजे सुखाक आनी आमच्या सोडनगसीक आमी बोर भाशेन ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदाक काळकुतीन सोर पातकान सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक सोम्यान जेजो क्रिस्ता तुवें त्या दोर दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवाताचे दीस काल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाय ती शेळेच्या जेवण आपयले आनी ती सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 54 D13 जेजू बऱ्या गवड्या. Jesu bora golia, Jesu swadik palia, sorgi down to the light, sodo magailo, Jesu bora Jesus swadik palia, sorgi down to the light, sodo magailo, pole hati shili, Jesus swadik moga, sanlo have tuga, em kona vatoli, bisai voradali, Jesus swadik moga, sanlo have tuga, em kona vatoli, bisai voradali.
प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारालो ख्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला, ताचे वरवीं आमकां थारोन मेळून आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायन जिवूं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. थोडो वेळ बसात. पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा फादर अपोलो कार्दोज तांकां. ताणें हें मीस मिटयलां, प्रवचन केलेलें आसा आनी सगळी मांडवळ ताणें पळयलेली आसा. आमचे सांकिस्तांव एशबर्न आनी येर हांगसर मदत करतात आमकां ही सगळी मांडावळ करच्याक. तांकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा. फाबियोला स्टिशा ह्या मिसान वांटो घेता आनी आमकां सेवा धर्मांत गायन करपाक मदत करता. ती आनी तांचो कॉयर तांकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा. सेलेस्टियल कॉयर तांचो. दया आनी रोहिणी आमकां मिडियाचें काम करतात. येरां भितर ते सायडीन बाकीचो वावर करतात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ऑल्गा, स्मिता आनी दुसरी. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी आयज पावस पडटालो तरी पूण भावार्थान तुमी हांगसर येतात, कित्याक साहेब आमकां सगळें बरेंपण फावो करता. मागणें केलें की तो आमकां तो आमचें आयकता आनी आमकां जें मागलेलें आसा तें जेजू कडेन मागून आमकां तें फावो करता. ताका आमी आर्गां दिवंक येता आनी हे भाशेन आनिकूय मागता. खूब जाणां यूट्यूबाचेर आमच्या मिसान वांटो घेतात. तांकां हांवें तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं. सगळीं आमी एका बसत मागया. मिसां हांगसर आयताराचीं 3 आसतात, सकाळचींच 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9:15 इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी 2च मिसां, सोमार ते सोनवार. सकाळचें पयलें मीस 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत सुमार 200 मिटर दावे वाटेन एक कपेल आसा, सायबाचें कपेल बांय कडेन म्हणटा. थंयसर 10 वरांचेर आमचे भाशेन मीस जाता. येता त्या सोमारा दीस, आतां न्हय पूण फुडल्या सोमारा दीस सायबणमाचें स्वर्गार वचपाचें फेस्त आमी रोमता आनी त्याच दिसा आमी भारताचें स्वतंत्रपण आमी परगट्टा. तर हे दोनूय कारणांक लागून त्या दिसा 3 मिसां आसतलीं. पयले 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9:15 इंग्लीश भाशेन. तर इंडिपेंडन्स डे त्या दिसा असम्पशन ऑफ आ ब्लेसड मदर, तर त्या दिसा 3 मिसां आसतलीं. सोमार तो ते मनांत दवरात. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेयात. सोरेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. सुरपदात देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 86 F3. देव आमकां जाय. देवा आमकां जाय, देवाक चड मानता, बाबार्थ सदां सोद मानता. बाबार्थ वडायस निर्णय क्रिस्ताचे, संवसारांत आमकां दवरलें. आमी क्रिस्ताचे दिवया, बाबार्थ आमकां एकवट बांदता. देव बाप आमचो मोगाळ बापूय, देव पुत आमचो वर्तोवपाचो. देव बाप आमचो मोगाळ बापूय, देव पुत आमचो वर्तोवपाचो. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, देवाच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें.
देखून जिवोचें नांव आनी बरी खबर परगोटूंक दिसा दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासून बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिना. हे देण्या खातीर संतोशांनी आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमची उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोती ते छाती पाव म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक दिनवासता. आमेन.